जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयताराच्या देवस्तुती संभ्रमता. जेजूच्या येण्याक अत्रेगोन रावून आनी सोम्याक एक नीट वाट तयार करूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. क्रिस्ताचे येणे आमच्या जिवितांत शांत आनी संतोष हाडटात असलें जिवीत आपणायचे तर आमी पातकी जिणेक पाठ करचे अदीक गरजेचे म्हणून हेची सुवार्ता आमकां सांगता. एक मनीस सादें वस्तूर न्हेसोवन आमच्या मुखार गेलो तर आमी म्हणटा हो एक सादो मनीस. जर एकल्याची उतरां मोवाळ शांती समाधानाची आयकूंक बरें जाता तर आमी म्हणटा हो एक शेगून आनी बरलोलो मोवाळ मनीस. जर एकलो क्रिस्ताच्या मौल्या आदारे जिवी जियेता तर आमी म्हणटा देव भिरांतीचो मनीस. तशेंच जर जिवितांत शिस्त ना, उलोवण्यांत तीर ना, नडतेंत गौरव ना असल्यांक आमी हो प्रेजना पडचो तसलो मनीस न्हय म्हणटा. आयच्या वाचपांनी उतरांनी, न्हेसनांनी आनी जिन्य मुखांतर लोकांची मनां जिखुल्ल्या एका मनशा विशीं आमी आयकता आनी तो जावन आसा स्नानीक जुवांव. मनीस जावन जल्माल्ल्या पैकी स्नानीक जुवांव एक वर्तो मनीस. सोम्याची वाट तयार करचे खातीर देवान ताका विंचलोलो. हे विशीं इजाया प्रवाद्याचो उतरांचो उल्लेख शुभवार्तेच्या सुरवेर आसा आनी इजाया प्रवादी सोम्याच्या येण्याची वाट तयार करच्यांत स्नानीक जुवांव विशीं पयलेंच प्रवाद करता. जुवांव एक सादेपणाच्या जिविताचो मनीस. संवसारी वस्तू तावन तो मेकळो जाल्लो. ताणें न्हेसलेली त्या करया लोवेची वस्तुरां आनी सामड्याच्यो पट्ट्यो हे विशीं साक्ष दितात. जिविताचो अर्थ आटापून आसचो वस्तूचे भरतेन न्हय, बाकार देवा लागीं दवरल्या संबंदांत म्हणून ताचें जिवीत आमकां दाखयता. तो अरण्यांत रावतलो म्हणटस भोव सादें जिवीत जियेतलो. जुवांवन लोकांक पातकी जिणी बदलून पवित्र स्नान दिवंक उलो दिलो. पाताक वळखल्यांक दिवचें स्नान नितळायचें. पातकांत हांव नितळ जाल्याची गुर्त. अख्ख्या जुदेयाच्या कोणशा कोणशांत हांव लोक येतालो, आपली पातकां रडतालो आनी स्नान घेतलो. म्हणजे लोक जिविताची बरी रीत आपणायतलो. लोक जुवांक आयकलो कित्याक म्हळ्यार ताणें ताचे थंय विभिन्नता पळयली. तो संवसाराक पाठ करून जियेतलो. थोड्या संगतीचो सादो मनीस खंयची संवसारी आशा आस्त बदीक सुशेगात ताका देवा तावन वेगळी करूंक जालें ना. देखून लोकांनी ताचे थंय पवित्रपणाची जिणी पळयली. जेरुसालेमाचे आनी जुदेया प्रांतांतले लोक जुवांक आयकोवच्या खातीर साबार मैल सोलोनाऱ्यान गेलो. एखाद्या वेळा जुवांवन ताचेच विशीं होगलीक विचारली तर कोणी ताका आयकोवंक येनातलें. जुवांवन मार्काच्या शुभवार्तेंत आमी आयकल्या प्रकार जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता जुवांवन परगट केल्ली. देखून लोक ताका आयकोवंक गेलो. तांची पातकी जिणी बदलून सोम्याच्या येण्याक आयती जावचे खातीर तांचो गांव सोडून अरण्याक वचून सोमेत थंयसर आयकूंक तो तयार जालो. जुवांवचो उद्देश जावन आसलो की क्रिस्ताची वळख त्या लोकांक दिवंक आनी पातकी जिणी बदलून बरी जिणी आपणावंक उलोवंक दिवंक. ताणें आपणा विशीं न्हय, बागार त्या सोडवणदारा विशीं परगडच्याक लोक ताका आयकतलो. ताणें ताचे सगळे जिणयेंत सोडवणदाराच्या येण्याचो संदेश परगट केल्लो. ताणें रावली ती सुवात ताचे ते नेसान आनी ताचे कान विशेश जावन आसले. पुर्विल्ल्या प्रवाद्या वरी तोय सादेपणाचो जियेलो. हेर प्रवाद्यांनी जेजू विशीं प्रवाद केल्ले, पूण जुवांवन सोम्या कस पळयलें. जुवांवन ताच्या साद्या उतरांनी, न्हेसना मुखांतर आनी जिणयेद्वारी सोम्याच्या येण्याची वाट तयार केली आनी हेरांकी पातकी जिणी बदलूंक बरी जिणी जियोंक उलो दिलो मात्र न्ही, आपल्या जिणये मुखांतर पयले सोम्याक एक वाट तयार करून सोम्याच्या येण्याक राखून रावलो एक खरो प्रवादी तो जावन आसा. मोगाचेनो खंयसरी आमी पयन करी जाय तर आमकां वाटेची गरज आसा.
तुम्ही जर राणा गेल्या तर वा वाट नातुले कडे गेल्यार घुसपोट गोंधळ जाता आणि निर्दिष्ट जाग्याक पावचे सोडून खंयी आमी ज्ञान आसले कडेन वचून पावता. आणि अरण्यांत वाट नासतना चलोवंक भोव कश्टाचें. कांटे झडकुटामध्ये चलोवंक असाध्य. देखून सर्वेस्पोरू येवच्या काळार इजाया प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पोराक एक वाट नीट करा. हर एक फालक्या बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दीत. ऊन सकल सुवात सपूट जावं दी. फोंडकुलो आसलेलो जागो मैदान जावं दी. देखून फातकी जिणी बदलचे म्हळ्यार आमचे ते आसचे हंकारी मनोभाव समाताळ करण, रागाचे मोसराचे ऊन सकयल आसले म्हणली रागाचे मोसराचे म्हणली ती मैदान सारकें करण, द्वेषाचे फोंडकुले बरोवन मोगाच्या शेगुणांनी भरलेले मैदान करण, फातकी जिणी बदलून सोम्याच्या येन्याक अत्रेगान आनी मोगान तयार रावचेंच ताची वाट आमच्या जिवितान नीट करचेच आसलें. आमच्या उणेपणा वरवीं मेळ्ळी जाल्ली काळजां नितळ करून, देवा आनी पेल्या थंय तुटून पडलेलो संबंध सारको करून, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जेजूक मोगाचो आनी मानाचो येवकार दिवंक पेसाड्या. बसयलो सडवंदार आमचे मदें येताना आमी फावो ती तयारी करूंक जाय. ह्या तयारे विशीं आयची तिनूय वाचपांनी आमकां इशारे दिल्यात. इजाया प्रवादी मारिफात देव पयल्या वाचपांत देव बरवसो दिता, लोक इस्रायल प्रजेक देव बरवसो दिता जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत सा पेद्रू सोम्याच्या दिसाक राखून रावून बागेवंत आनी देवबिरांतीचे जिणी जियोवन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जियोवंक प्रयत्न करा म्हणटा. हो संदेश आयच्या शुभ वार्तेंत स्नानीक जुवांव एकाच उतरान म्हणटा, फातकी जिणी बदला. मोगाचनो सबार फावटी आमच्या फातका वरवीं वांकडी तिंकडी उबार थप्पट जाली जिणी, मेळ्ळेपणान भरलेले काळीज नितळ केल्ल्या शिवाय देव आमचे सांगात रावंचो ना. देखून आमचे उणेपण कालतेपण वळखून जिणी बदलून जेजूक काळजांत बरो जागो तयार करया. तवळ जेजू आमकां भेटतलो आनी आमी ताका भेटतल्या आनी ह्या भेटलेल्या जेजूचो अनुभव हेरांक दिवंक शकतल्या. अशें जेजूक मेसवांचे तसले जिवीत जिवंक तस्सो आम्हा सर्वांक आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागया.